केलें उलोवप. इथिओपिया वतीन प्रधानमंत्र्यांक भेटयलो सर्वोच्च नागरी भोवमान. आयज संसदेत तरेकवार विधेयकांचेर जाली चर्चा. लोकसभेत रेल्वे, अणुऊर्जा जाल्यार राज्यसभेत विमो, महामार्ग सारख्या विशयांचेर जालें मंथन. पक्षांत बंड करपी फुडाऱ्यांचेर प्रदेशाध्यक्ष करतले कारवाय. लोकांनी भाजपान केल्ली उदरगत अणभवल्या. मुखेलमंत्री. परवरे काँग्रेस तशेंच हेर राजकीय पक्षांच्या 100 कार्यकर्त्यांनी केलो भाजपांत प्रवेश. भाजपा हो कार्यकर्त्यांचो पक्ष. सिद्धार्थ कुंकळेकार. भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मजगती सुरू आशिल्ल्या 5 खेळांच्या T20 खेळामाळेचो चवथो खेळ आयज जातलो. लखनौ मैदानाचेर भारतान खेळामाळेंत घेतल्या 2-1 अशी आघाडी. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या 3 देशाच्या भोंवडेच्या आयज दुसऱ्या पावंड्यार इथिओपियाच्या संसदेच्या जोड सत्रांत उलोवप केलें. ह्या वेळार दोनूय देश एकठांय येवन चडांत चड फायदो करून घेवपा खातीर काम करतले. तशेंच संवसारांत शांतताय हाडपाक लेगीत योगदान दितले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच ग्लोबल सावथाचो विशय हाताळटना भारत आनी इथिओपियाचो एकच हेत आशिल्ल्यान एकठांय येवन ग्लोबल सावथाक सशक्त करप आनी कोणाच्या आड न्हय जाल्यार सगळ्यांक वांगडा घेवन वयर सरप हो हेत जावन आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. Honorable members, the Global South is writing its own destiny, and India and Ethiopia share a vision for it. Our vision is of a world where the Global South rises not against anyone but for everyone. A world where development is fair, where technology is accessible, and where sovereignty is respected. भारत आणि इथिओपिया ह्या दोनूय देशांची संस्कृती प्राचीन आशिल्ल्यान दोनूय देश एका वांगडाच फुडारा खातीर पावलां मारतात आनी दोनूय देशांच्या लोकशायेंत सबका साथ आनी सबका विकास हे मुखेल मूल्य जावन आसा अशें लेगीत ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. Walking confidently into the future. With the call of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. Together for everyone's growth, with everyone's trust and effort. Our emotions for our motherland also reflect our shared perspectives. India's national song, Vande Mataram, and the Ethiopian national anthem both refer to our land as the mother. They inspire us to take pride in the heritage, culture, national beauty, and protect the motherland. आपल्या इथिओपियाच्या भेटे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां इथिओपिया देशाचो सगळ्यांत व्हड नागरी भोवमान निशान ऑफ इथिओपिया भेटयलो. ते भायर प्रधानमंत्र्यांनी थंयच्या संसद भवन संकुलांत एक पेड माँ के नाम ह्या मोहिमे अंतर्गत एक रोप लेगीत रोयलें. इथिओपिया देशांत यशस्वी भेट दिल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आपल्या ओमान देशाच्या भेटे खातीर भायर सरले. इथिओपियाच्या प्रधानमंत्र्यांनी शिष्टाचार मोडून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां विमानतळाचेर येवन निरोप दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ओमान देशाची दुसरी भोंवडी आसा. भारत
आणि ओमान अंदू वर्सा राजकीय संबंधाचे 17वे वर्स मनयतात. हाका लागून हे संबंध आनीकय घटमूट करपा हेतान आनी दोनूय देशां भितर सहकार्य वाडोवपाच्या नदरेन प्रधानमंत्र्यांची ही भेट महत्वाची थारतली. ओमानात रावपी मूळ भारतीय वंशाच्या लोकांनी प्रधानमंत्र्यांच्या भेटेविशीं उमेद उक्तायली. आयज लोकसभेत भारताच्या परिवर्तना खातीर अणु उर्जेचो शाश्वत वापर आनी प्रगती विधेयक 2025 चर्चे खातीर सभाघरांत मांडलें. हे विधेयक मुखेलपणान भारतीयांच्या कल्याणा खातीर अणु उर्जा निर्मिती आनी अणु उर्जा तयार करपाक आयनीकरणाचेर भर दिता. हे विशीं लोकसभेत उलयतना पुराय संवसार नितळत उर्जेच्या दिकेन पावलां मारता आनी भारत सरकारान 2047 वर्सा मेरेन 100 गिगावॅट अणु उर्जा निर्मितीचें लक्ष दवरलां अशें सांगलें. तशेंच अणु उर्जा हेर नवीकरणीय उर्जा स्रोता परस चड श्रेष्ठ आसा अशें मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी ह्या वेळार सांगलें. अब कुछ सेफगार्ड्स रखे गए हैं. ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है. ऑपरेशन के लिए इजाजत होगी प्राइवेट पार्टिसिपेशन की भी, फैब्रिकेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल की भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए. लेकिन जिन बातों के लिए पाबंदी रहेगी या कंस्ट्रेंट रहेगा वो रहेगा कि सोर्स मटेरियल एंड फिसाइल मटेरियल इन एनी फॉर्म प्रोड्यूस विद इन इंडिया रिपोर्टेड शैल रिमेन अंडर द सर्वेलेंस. वो पहले भी था. ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 नेहरू जी छोड़ गए, हमने उसको कायम रखा है. आप कह रहे हैं वो सिक्योरिटी मेजर इज नॉट सफिशिएंट, वो सरकार के ही कंट्रोल में है. The source material and fissile material in any form produced within India or imported shall remain under the surveillance and control of the central government. आयज राज्यसभेत केंद्रीय येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी देशांतल्या टोल पद्दती विशीं उलयतना फुडारांत आदी लागू केल्ली फास्ट टॅग पद्दत बदलून मल्टीलेनिंग फ्री फ्लो पद्दत सुरू करपा विशीं म्हायती दिली. ही पद्दत चालीक लायतकच प्रवाशांक टोल नाक्याचेर गाडी थांबोवपाची प्रक्रिया टाळून दर वराक 80 किलोमीटर नेटान गाडी चलोवप शक्य जातलें अशें सांगलें. ही पुराय प्रक्रिया 2026च्या निमण्या मेरेन चालीक लायतले आनी हे खातीर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स प्रक्रियेचो वापर जातलो अशी माहिती मंत्री नितीन गडकरी हांणी ह्या वेळार दिली. पहले हमारे पास टोल पर पैसे देने पड़ते थे तो उसके कारण कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट लगते थे. फिर फास्ट टैग आ गए तो फास्ट टैग आने के बाद ये 60 सेकंड तक आया है. अब फास्ट टैग के जगह पर ये मल्टी लेन फ्री फ्लो आने के कारण 80 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चली जाएगी तो टोल नाके पर कोई रोकेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं. तो ये इसके कारण वेटिंग पीरियड लगभग 0 करने का हमारा प्रयास है. इसमें नंबर प्लेट और रिकॉग्निशन प्लस एआई एंड फास्ट टैग ये योजना है और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए 2026 एंड तक हम 100% ये काम पूरा करेंगे. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काम जब पूरा होगा तो कम से कम 1500 करोड़ रुपए का फ्यूल बचेगा. हमने दिल्ली मेरठ रोड उनके गांव जाने के लिए अच्छा बनाया. पहले 3.5 घंटे लगते हैं, अब 45 मिनट में वो जा रहे हैं. और इसके बाद हमने दिल्ली देहरादून ये नया रोड बनाया है और दिल्ली देहरादून में जो 36 किलोमीटर जो हमारे अक्षरधाम मंदिर से बना है ये उसको हमने पायलट चलने के लिए अलाउ भी कर दिया है. और 10-15 दिन में दिल्ली देहरादून भी पूरा हो जाएगा और फिर दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में होगा. आयज लोकसभेत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी देशांत विस्तार जातल्या रेल्वे विशींच्या साबार प्रस्नांच्यो चापो दिल्यो. ह्या वेळार केंद्र सरकाराच्या अमृत भारत येवजणे विशीं उलयतना ही येवजण एक दूरदृष्टिकोनांतल्यान साकारून देशांतल्या साबार रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्बांधणीचें काम नेटान चालू आसा अशी गवाय मंत्री वैष्णव हांणी दिली. अमृत भारत ही येवजण संवसारांतली सगळ्यांत भव्य रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्बांधणीची येवजण जावन आसा अशी माहिती लेगीत मंत्री वैष्णव हांणी ह्या वेळार दिली. पुनर्बांधणीचें काम येरादारी सुरू आसतना करतात. हाका लागून रेल्वे मंत्रालय सुरक्षे बाबतीत खर खबरदारी बाळगून आसा अशें लेगीत तांणी ह्या वेळार सांगलें. मुंबई में कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं. मुंबई में अभी 238 नई गाड़ियां जिसका ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग का सिस्टम हो वो उसका प्रोक्योरमेंट का काम चालू है. सेफ्टी पे ध्यान रख के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने का फोकस है. मेल एक्सप्रेस जो करीब 120 जाती है मुंबई से और सबर्बन करीब 3200 जाती है, इस कैपेसिटी को बढ़ाने का काम भी हाथ में लिया है. बांद्रा में 3 पिट लाइन बन चुकी है. मुंबई सेंट्रल में
24 कोच के प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन चल रहा है। जोगेश्वरी में 2 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, दादर में 1 प्लेटफॉर्म बन रहा है, वसई रोड में 6 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, पनवेल कलम्बोली में 5 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, कल्याण में 6 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, एलटीटी में डिपो का एक्सपेंशन चल रहा है। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. इसमें से गाय की चर्बी की बू आ रही है. हम सब कटा सकते हैं, लेकिन अन्याय नहीं सह सकते. हमारे सिपाहियों पर हो रहे अत्याचार को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता. फिरंगियों को हटाना है. हम सब तैयार हैं. सबसे पहले हम अंग्रेजों की बनाई हुई जेल पर धावा बोलेंगे. हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर. वो एक्टर जिन्होंने गरीबी से निकलकर बनाई बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान. तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है. वो एक्टर जिनके डांस मूव्स और कॉमिक टाइमिंग की है दुनिया दीवानी. ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता. अपने डांस और कॉमेडी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर मेरा दिल गोविंदा जी की जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्से जानने के लिए देखें रंगोली. चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले. इस रविवार 21 दिसंबर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेल्या खबराकडेन. हडफड्या 7 डिसेंबरच्या फांतोडेर जाल्ल्या अग्निकांडाचे मुखेल आरोपी सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरा हांचे खातीर कांय तेंप सोद काम केल्या उपरांत आयज निमणे तांकां थायलंडाच्यान दिल्लीत आनी दिल्लीच्यान गोंयांत हाडपाक पुलिसांक यश आयलें. मोपाच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर पावल्या उपरांत विमानतळावेले साबार सोपस्कार पुराय केल्या उपरांत तांकां शिवोलेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत वैजकी चांचणी खातीर व्हेले. त्या उपरांत तांकां फुडले तपासणे खातीर म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी उत्तर गोंय जिल्लो इस्पितळांत धाडलें. वैजकी तपासणी जाल्या उपरांत आयज दोगांकय पुलिसांच्या बंदखणीत घालपा हेतान न्यायालयांत सादर करतले. जाणून घेवया ह्या संबंदान घडिल्ल्या घडणुकांचो नियाळ. 6 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा रातच्या सुमार 11:15 वरांचेर हडफडेच्या बर्च बाय रोमियो लेन नायट क्लबात उजो लागलो आणि तातूंत 25 जाणांक मरण आयलें आणि सुमार 50 जाण जखमी जाले. 7 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा ह्या प्रकरणात गोंय पुलिसांनी क्लबाच्या 5 कर्मचाऱ्यांक अटक केली. अटक केल्ल्या मदीं मुखेल सरवेवस्थापक राजीव मोडक, गेट वेवस्थापक प्रियंशू ठाकूर, बार वेवस्थापक राजवीर सिंघानिया, सरवेवस्थापक विवेक सिंग हांचो आस्पाव आशिल्लो. क्लब ज्या पंचायतीच्या वाठारांत आशिल्लो त्या पंचायतीच्या सरपंचाकय चौकशे खातीर ताब्यांत घेतलो. क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरा हे घडणुके उपरांत कांय वरां उपरांतच थायलंडाक पळून गेले. पळून गेल्ल्या लुथरा भावांच्या अटके खातीर इंटरपोलान ब्लू कॉर्नर नोटीस काढली. 9 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा नायट क्लबाचो वेवसायीक भागीदार अजय गुप्ताक दिल्लीत गोंय पुलिसांनी अटक केली. 10 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा गोंय सरकारान उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी अंकित यादव हांच्या फुडारपणाखाला एक चौकशी समिती गठीत केली आणि ह्या प्रकरणाची दंडाधिकाऱ्याच्या मार्फत चौकशी सुरू झाली. दंडाधिकारी चौकशी अहवाल सादर जातकच ह्या घातक उज्याच्या घडणुकेची न्यायालयीन चौकशी करपाचो आदेश दिवपाचो विचार सरकार करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. 11 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा लुथरा भावांक थायलंडात बंदखणीत दवरले आणि तांकां भारतांत घेवन येवपाची तयारी सुरू जाली. लुथरा भावांक परतून गोंयांत हाडपा खातीर पंगड धाडटले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हडफडे पंचायतीचे सरपंच रोशन रेडकार आणि आदले पंचायत सचिव रघुवीर बागकार हाणें अदमासा प्रमाण जामीन अर्ज दाखल करून तांकां अंतरीम सुटका लेगीत मेळ्ळी. 13 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा लुथरा भावांक थायलंड देशांतल्यान धरपाची औपचारिकताय पुराय करपा खातीर थायलंडांतल्या फुकेट शारांत सीबीआयचो पंगड देवलो. 15 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा लुथरा भावाचे प्रतिनिधित्व करपी कायदेशीर पंगड कायदेशीर मजती खातीर थायलंडात पावलो. कायदेशीर औपचारिकताय पुराय जातकच लुथरा भावांक थायलंड देशांतल्यान अटक करपाचे अधिकाऱ्यांनी संकेत दिले. 16 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा लुथरा भावांक थायलंडांतल्यान ताब्यात घेतल्या उपरांत पुलीस दळ दिल्लीक देंवले आणि उपरांत गोंय पुलिसांनी तांकां ताब्यात घेतले.
17 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा मेडिकल क्लिअरन्स आणि ट्रान्झिट रिमांडा उपरांत फुडली चौकशी आणि न्यायालयीन कारवाये खातीर लुथरा भावांक दिल्लींतल्यान गोंयांत हाडले. वचूया मुखावेल्या खबराकडेन. आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पक्षाच्या वतीन पेडणेच्या तोरसे मतदारसंघाचे जिल्हो पंचायत उमेदवार राघोबा कांबळे हांच्या प्रचारा खातीर वांटेकार जाल्ले. ह्या वेळार तांचे सयत थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर हेर लेगीत हाजीर आशिल्ले. येता त्या जिल्हो पंचायत वेंचणुकेत भाजपाच्या उमेदवारा आड वेंचणूक लढोवपाच्या हेतान आदले आमदार आनी उपमुखेलमंत्री बाबू आजगांवकार हांणी आपलो उमेदवार उबो केला. ह्या विशयी प्रतिक्रिया दितना पक्षांत बंड करतल्या फुडाऱ्या आड गोंय प्रदेशाध्यक्ष निर्णय घेतले. पेडणेच्या जनतेन सरकारान केल्ली उदरगत अणभवल्या तेन्ना ते विचार करूनच मतदान करतले असो विस्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. कारवाई करपाची कोणाचेर ती भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष करता आनी ऑलरेडी सुरवात केल्या. पळय लोकांक हांगासर भारतीय जनता पार्टीचो अधिकृत उमेदवार राघोबा कांबळे जो आमच्या सिंबॉलाचेर उबो आहा. लोकांक हांगा कमळ खबर आहा. ओके, लोकांक बाकीचो विशय कांय खबर ना. हांगासलो भारतीय जनता पार्टीन केल्लो विकास लोक जाणा. ती पेडण्यातली जनता ही खूब शाणी आसा. ती सगळे पेडण्याकार जे आसा पळय भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावता. तोरशेचे भाजपा जिल्हो पंचायत उमेदवार राघोबा कांबळे हांच्या प्रचार सभेत वांटो घेवन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भाजपाच्या फुडारपणा खाला सरकाराचे धोरण स्पश्ट केले. कार्यावळीत उलोवप करतना हेर राजकीय पक्ष राजकारणात आपले अस्तित्व तिगोवन दवरपा खातीर वेंचणुकेत देवल्यात, पूण भारतीय जनता पक्ष अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय ह्या तत्वाक आदार दिवपा हेतान आनी राज्याच्या खाशी कोनशांनी उदरगत पावोवपा हेतान वेंचणूक लढयता अशें सांगलें. आमी जेन्ना जिल्हा पंचायत म्हणटा, जिल्हा पंचायत हो ग्रामीण विकासाचेर भर दिवपी ह्यो जिल्हा पंचायती आसात. आनी ग्रामीण विकासाचेर भर दिता आसतना ग्रामीण आर्थीक उदरगतीक हातभार लावपी ह्यो जिल्हा पंचायती खूब पद्दतीन काम करूं शकता. बऱ्याच जाणांक घडये कदाचित खबर आसतलें आमच्या RDA डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या वतीन काम करता. भारतीय जनता पार्टी खातीर आमकां अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 तत्वाचेर काम करपाक हांवें जशें म्हटलें, आमी जिल्हा पंचायत निवडून येयल्या उपरांत तो घरा कडेन बसपाक न्ही. आतां जसो मतां मागपाक तो घरा कडेन लोकांच्या गेला, त्याच पद्दतीन फुडल्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळात अशा पद्दतीन RDAचें काम घेवन तुमच्या घराघरांनी पावचो. घराघरांनी वाड्यार मिटींग घेवच्यो, सगळ्या महिलांक एकत्र हाडची आनी सगळ्या महिलांक ह्या RDAच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान जॉईन करून घेवन हें काम म्हणजे आमची एकूय महिला भगिनी जी तयार आसा पळय तिका अशा ग्रुपांतल्यान जॉईन आसता ती उरची न्ही. 20 डिसेंबराक जावपी जिल्हो पंचायत वेंचणुके आदीं भारतीय जनता पक्षान पर्वरे मतदारसंघात आयज आपले बळगे दाखयतना सुमार 100 काँग्रेस आनी हेर राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांक भाजपांत आस्पावीत केले. ह्या वेळार पर्वरेचे आमदार रोहन खंवटे, गोंय भाजपाचे महासचिव सिद्धार्थ कुंकळकार, भाजपा युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तुषार केलकार तशेंच भाजपाचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. भाजपात प्रवेश करतल्या कार्यकर्त्यांक व्हडा आपुलकायेन येवकार दितना रोहन खंवटे हांणी भाजपा हे देशाचे फुडार आशिल्ल्यान तरणाटे ह्या पक्षाकडेन आकर्शीत जातात अशें नमूद केलें. आज पूर्ण युवा जे आमी म्हणटा की युवा शक्ती तांकां एक विचार आशिल्ले भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करप. सगळे समाजाचे, सगळ्या कास्टाचे, सगळ्या रिलिजनाचे लोक, भुरगे जे आज प्रधानमंत्रीक पळयता आसतना एक आयकन, एक ब्रँड म्हणून ज्या तरेन पळयतात, ज्या तरेन ते देशाचें नेतृत्व सांबाळटात तातूंत इन्स्पायर जावन आज भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केल्लो आसा. परवळीच्या वाठारांतल्यान थोडे कोण काँग्रेसाक आशिल्ले, कोणे बाकीच्या पार्टीक आशिल्ले आनी थोडे नवे वोटर आशिल्ले. सगळे जाणांनी जे विचार मांडिल्ले तातूंत आमचे मंडळाचे अध्यक्ष, तशेंच आमचे युवा अध्यक्ष, तशेंच भटा कांबळी, आमचो अखिलेश देसाय हांणी सगळ्यांनी तांचे कडेन तांचे विचार मांडिल्ले. तेन्ना आज तांकां संघटीत घेवन आज भारतीय जनता पार्टीन बाब सिद्धार्थ कुंकळकारान आनी तुषारान एक फॉर्मल फंक्शनान तांकां आज वेलकम करून पार्टीन भितर घेतिल्ले आसा. महिला शक्ती, युवा शक्ती, गरीब कल्याण आनी कृषी शक्ती हे 4 खांब्याचेर विकसीत भारत घडयता आसतना आज विकसीत गोंय डॉ. प्रमोद सावंताक घेवन घडयता आसतना पूर्ण तरेन युवा शक्ती फुडें व्हरची, युवा पिढीक फुडें व्हरचें ह्या विचारधारान गोंय सरकार काम करता. गोंय भाजपा महासचिव सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी नव्यान भाजपात येवपी कार्यकर्त्यांक येवकार दितना भाजपा हो देशांतलो सगळ्यात भव्य कार्यकर्त्यांचो पक्ष जावन आसा अशें सांगलें.
ह्या पक्षान सामान्यांतलो सामान्य कार्यकर्तो प्रधानमंत्री आनी राष्ट्रपती पदाचेर पावपाचो हावेस दवरून तो पुराय करूंक शकता अशें तांणी मुखार सांगलें. खंय तरी एकमेव पार्टी आसतली ज्या जाग्यार सगळ्यात सादो कार्यकर्तो बसून can aspire to be prime minister of our country, can aspire to be president of our country. Correct me? Our president was a councillor in one of the small towns in Odisha. Prime minister has come from which state? Gujarat. साधे काम करून भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्तो म्हणून काम करून भारतभर ताणें काम केलें आनी आयज तो प्रायम मिनिस्टर जाला. हे सगळ्यांचे एक्झाम्पल आसतली. हांवूय बी चवद्याण्णवान सादो कार्यकर्तो म्हणून काम करतालो तेन्ना आमकां वणटीर बरोवपाचें आनी रस्त्यार बरोवपाक चान्स मेळटालो. आतां तो मेळना. पूण थंयच्यान खंय तरी आमदार जावपाची संदी मेळ्ळी. आज भारतीय जनता पक्षाचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम करता. सो दिस इज द ओनली पार्टी in whole of India which promotes कार्यकर्ता and कार्यकर्ताक एक स्वप्न दवरून काम करपाक अलाव करता की आपण खंय पावपाक शकता. भारताचे दर्यादेग संरक्षण सशक्त करपा हेतान आयज भारतीय नौदळांत INS 335 ऑस्प्रे MH-60 R स्क्वॉड्रन हे हेलिकॉप्टर नौदळांत आस्पावीत केले. हे हेलिकॉप्टर नौदळा खातीर एक आर्विल्लें शस्त्र थारून साबार पारंपारीक तशेंच आधुनीक धोक्यांक तोंड दिवपाक मजत करतले. ह्या हेलिकॉप्टरा विशीं लेफ्टनंट कमांडर अमन प्रताप सिंग तशेंच लेफ्टनंट कमांडर मनीष सरवारिया हांणी सखोल माहिती दिली. The MS-60R helicopter is fitted with advanced avionics, sensors and weapon system. So in order to maintain these systems, we have to maintain a high maintenance standard as well as technical oversight. So as a technical team, our endeavor is to ensure that each of its system is maintained at its peak standard and the aircraft is available for all operational requirement when required for the Navy. सर MS-60R हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो कि फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर सहित कई प्लेटफॉर्म से संचालित करने की क्षमता रखता है और भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल पहुंच को काफी हद तक बढ़ाता है. अपने उन्नत सेंसर, एवियोनिक्स और हथियार से ये भारतीय नौसेना को खतरों से आगे रखने में सक्षम बनाता है. दिवचले नानोड्या एका घराक उजो लागून घर मालकाक भयंकर लुकसाण सोदचें पडलें. घडणूक घडली तेन्ना घरचे लोक घरात नाशिल्ल्यान कसलेच तरेचे मानवीय लुकसाण टळ्ळें. खबर मेळटकच दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर धा घेवन पेटिल्लो उजो नियंत्रणात हाडलो. पूण घराच्यो 2 कुडी ह्या उज्यांत पुरायपणान गोबर जाल्यो. थळावे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी घडणूक थळाक भेट दिवन मुखेलमंत्री आधार निधींतल्यान घर मालकाक लुकसाण भरपाय दिवपाचें उतर दिलें. अत्यंत वायट दुर्घटना जाल्ली आसा आनी घराक इतलो उजो लागला की ते खरेंच घर रावो सारकें ना. सो सद्या तांकां इमिजिएट रिलीफ म्हणून तांचेच रिलेशन आमच्या मुळगांवान आसा ते तांकां व्हरतले. आमी सगळो जो रिपोर्ट आसा तो हांव तलाटीक सांगला कर म्हणून सांगला. सगळो लॉस तांच्या घरान फक्त घरूच जळोंक ना तर तांच्या घरान एक लग्न आसलें म्हणजे कपडे हाडलेले ते जळले नवे आनी 2.5 लाख रुपया आशिल्ले ते जळले आनी तो दिसतात ते पयशे जळलेले अर्दे फुटे हे जाल्लेले आसा आनी सगळें. सो लॉस खूब जाल्लेलो आसा ते एसेस करतले. आजून आमकां कितलो जाला तो एसेस करूंक ना. पण हांव आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री CM कडेन उलयल्लो आसा. तांणी सांगला आपूण सर्वतो पर्यंत मदत करता. CM रिलीफ फंडांतल्यान आमी जाता तितली जास्त मेळटा. आमदार म्हणून हांव स्वता म्हज्या म्हयन्याच्या सॅलरींतल्यान तांकां हांव 1 लाख दिवपाचो सांगला आनी एक 15 मिनटांनी ऑफिसान वचून दितलो. प्लस हांव रोटरीक कॉन्टॅक्ट केला आनी रोटरी हॅज एग्रीड की आमी तांचें घर जाता तितले बरे भशेन आमी तांचें बांदून दितले. अशे प्रोजेक्ट आमी रोटरीन आमच्या बरोबर आमचो डॉ कस्टुबूय आसा जो रोटेरियन आसा अशें आमी आमच्या मुळगांवांत अशेंच एक 3 वर्सां पयलीं घर जळलेलें रोटरी मार्फत आनी हांवें मेळून आमी तें घर बांदून दिल्लें. आनी आतां खबरापत्रान घेवया एक ल्हानसोच विसो.
कांताबाई के साथ हाथ में हाथ डाल के गलबैया कर रहे हैं? ऐसी बात करिए ताकि वो आकाशा से सचमुच बहुत प्यार करने लगा। दुश्मन की बेटी से प्यार हो गया तुझे? ये पता था ना कि मैं देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे DD नेशनल पर। ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो विकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र वचूया मुखावेले खबरांकडेन। आयज दक्षिण गोंय जिल्हो वेंचणूक अधिकारी एडना क्लिटस हांणी गोंयांत सुरू आशिल्ल्या मतदान वळेरीच्या पुनर्वालोकन हाच्या खातीर मतदार वळेरीचो मसुदो राजकीय पक्षांक सोपयलो। साबार राजकीय पक्ष ह्या मसुद्याचे मंथन केल्या उपरांत ते विशीं आपली भूमिका स्पश्ट करतले। मजगतीं दक्षिण गोंय जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हो अधिकारी रमेश गांवकर हांणी हे विशीं सविस्तर माहिती दिली। चालू आशिल्ल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनाच्या निमतान आयज आमी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीजांच्या वांगड्या बरोबर मिटींग घेतली आणि तांकां ड्राफ्ट रोल हँड ओव्हर केलो। त्याच बरोबर डेझिग्नेटेड लोकेशनाचेर आमी हो रोल आमी पब्लीश केलो। 16 डिसेंबर 2025 ते 15 जानेवारी 2026 या दरम्यान आमी क्लेम्स अँड ऑब्जेक्शन घेतली। 16 डिसेंबर 2025 ते 7 फेब्रुवारी 2026 या दरम्यान ही सगळी क्लेम्स अँड ऑब्जेक्शन आमच्या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आणि असिस्टंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हे क्लेम्स डिसायड करतले आणि फायनल रोल आमचो 14 फेब्रुवारी 2026 पब्लीश जातलो। आणि आता खेळ मळार भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मजगती सुरू आशिल्ल्या 5 T20 खेळा माळेंतलो चवथो खेळ आयज लखनौतल्या एकाना क्रिकेट मैदानाच्या बी खेळा मैदानाचेर सांजेच्या 7 वरांचेर सुरू जातलो। आता मेरेन जाल्ल्या 3 खेळांत भारतान 2-1 अशी आघाडी घेतल्या। भारताच्या पंगडात अष्टपैलू अक्षर पटेलाच्या सुवातेचेर शाहबाज अहमद ह्या डावखुऱ्या गोलंदाज आणि फलंदाजाक संद दिल्या। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणे आयचे चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यात उणें तापमान 19.8 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इथिओपिया देशाचे भेटेर संसदेच्या जोड सत्रांत केलें उलोवप। इथिओपियाच्या वतीन प्रधानमंत्र्यांक भेटयलो सर्वोच्च नागरी भोवमान। आयज संसदेत तरेकवार विधेयकांचेर जाली चर्चा। लोकसभेत रेल्वे, अणुऊर्जा जाल्यार राज्यसभेत विमो, महामार्ग ह्या सारख्या विशयांचेर जालें मंथन। पक्षांत बंड करपी फुडाऱ्यांचेर प्रदेशाध्यक्ष करतले कारवाय। लोकांनी भाजपान केल्ली उदरगत अणभवल्या, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। परबरे काँग्रेस तसेच हेर राजकीय पक्षांच्या 100 कार्यकर्त्यांनी केलो भाजपात प्रवेश। भाजपा हो कार्यकर्त्यांचो पक्ष, सिद्धार्थ कुंकळकार। आणि भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मजगती सुरू आशिल्ल्या 5 खेळांच्या T20 खेळामाळेचो चवथो खेळ आयज जातलो लखनौ स्टेडियमाचेर। भारतान खेळामाळेत 2-1 अशी घेतल्या आघाडी। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव जावन आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात आणि हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत हे वेव्स ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।